म्हज्या अपुरबाईच्या आनी मोगाच्या सांगाती यात्रेकारांनो, एकुरपेच्या उत्सवीक वर्सा बोरवांसो आमकां फटयना हो विशय आमी नियाळीत आयल्या आनी आयचो विशय आमच्या दोळ्यां मुखार असो दवरला. बोरवांसो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसिस्काचे देखीन बोरवाशाची यात्रेकारां जावया. ह्या उत्सवीक वर्सा आमी बोरवांसो दिवच्या मनान जायत्यां बरोबर ही यात्रा चल्ल्या. बोणकोणींत आशिल्ल्या आनी तांच्या कुटुंबा बरोबर, म्हाताऱ्यां आनी पिडेस्तां बरोबर, स्थलांतरी आनीक दुसऱ्या धर्मांच्या मनशां बरोबर अशी ही आमची यात्रा आमी चलत आयल्या. बोरवाशाची यात्रा आमी मनशां बरोबर चलता आनी बोरवाशाची यात्रा आमी प्रिथमेचेर चलता. आनी आज जसो मनशांक बोरवांसो गरजेचो, प्रिथमेकूय हो बोरवांसो चड मोलाचो. आनी हें सोत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या वर्साचे गवळीक चिटींत आमच्या आर्सेबिस्पान तरेकवार मनशांचो, अदीक करून जांकां बोरवाशाची गरज आसा त्या मनशांचो उगडास करून आमकां सृश्टीकूय बोरवाशाच्यो खुणां जावंक उलो मारलो आनी आमकां ह्या मुनियारपणांक एक कृपे भरीत, फळां भरीत वेव्हारीक मार्गदर्शन दिलें. सृश्टी विशीं आमकां सांगून बागयोन पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा: आख्खी रोचना आज बालांतराचे वळवळे भोगता. आख्खी रोचना आज कश्टवता. आख्खी रोचना आज तरेकवार उल्हास सोडटा. भाव भयणीनो, आज मनशाचेर आनी सृश्टीचेर मारेकार वेळ आनी काळ आयला. आनी आज पासत आमचे वडील अंतरराष्ट्रीय मळार, खंडीत मळार, देशाच्या मळार आनी धर्म प्रांताच्या मळार ह्या प्रश्ना विशीं जायतो नियाळ आनी विवेक करीत आयल्यात. हें सोत अदीक कोलावंक हांव एके काणयेचो उपयोग करूंक सोदतां. ही काणी एका शिकारेकाराची आनी मेरवाची, अ स्टोरी अबाउट अ हंटर एंड अ डियर. एक पावटकूय एक शिकारेकार शिकारेक गेलो आनी चलतां चलतां ताचे नदरेक एक मेरू झळकलें. पूण बंदूक मेरवा वाटेन जोगच्या वेळार हाची जाग घेवन मेरवान पळापळ काडली आनी थंयसर लागींच आशिल्ल्या दाट पानांनी चिक्कार भरिल्ल्या एका ल्हानशा झाडान ह्या मेरवाक आसरो दिलो. हे मेरवाक लिपयलें. आपूण फटवलो म्हूण चिंतून हो शिकारेकार आपली फुडली वाट चलत गेलो. वेळ धांवलो तसो ह्या मेरवाक भूक लागली. ह्या मेरवाक ह्या झाडाच्या रुचीक पानांचो परमळ आयलो. झाडाचें एक एक पान खावंक हें मेरूं लागलें. खातां खातां पोट भरलें खरें, तरी आस उणी जाली ना. आनी हे मेरवान
ह्या झाडाचीं पानां खावन ह्या झाडाक सारकें नागडें केलें. आतां हें मेरू कोणाचेय नोदरेक जळकोतालें. हो शिकारेकार परत आपणाच्या घरा वेताना हें मेरू ताचे नोदरेक नव्यान जळकोलें. आनी एक पावट एकमतीन बंदूक जोखून ताणें ह्या मेरुवाचो जीव घेतलो. भाव भयणीनो, आपणाक आसरो दितोल्या झाडाचें निसवणटण करून त्या मेरुवान आपलो जीव रिस्कार घालप ही श्रिश्ती आमकां आसरो दितोल्या झाडा भाशेन. आनी आज आमची मनशांची गोत जाल्या त्या मेरवा भाशेन. आमच्या बरेपणा पासत दिल्ल्या सृश्टीचेर व रचनेचेर आशेक लागून आपसुवार्थान फुलून पदवेन भरून आमी कितले म्हूण आक्रमण आनी कितले म्हूण निसणटण हे सृश्टीचेर आनी मनीस जातीचेर आज केलां. आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याचें पुस्तका वेलें ताच्या आपोवण्यांची खबर सांगता. ताच्या काळार देवाचे रचनेचेर जायतें वायट चलतालें आनी सोर पदवेदार देव ताका बांदूंक आनी मोडूंक, रोवंक आनी उमटून काडूंक हें करीत कार्य दिता. कितें रोवंक ओ कितें मोडूंक, वायट उमटून काडूंक आनीक मनशाक मार दिता तें मोडून उडोवंक, मनशाक बरोवांसो दिता तें वोंपूंक आनी मनशाचो सांबाळ करता तें सांबाळून दवरूंक. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां अशें म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. पिकेचो आनी मोळ्याचो दोनी देव. आमच्यान म्हणूं येता हो पिकेचो मळो ही सृश्टी, पूण तिचो सांबाळ करपी वावराडी आज भोव थोडे. तेच परी सृश्टीचो सांबाळ करतले बऱ्या मोनाचे वावराडी आयच्या संदर्भान भोव गरजेचो. एक वावराडी पिकेचो गोठो सांबाळून दवरता, पिकेच्या दानांची अपुरबाय करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू देवान आमकां मातयेच्या आयदनांक सोर केल्यांत अशें सांगता. पूण ही मातयेच्या आयदनां निर्फळ न्हय. ह्या आयदनांनी देवान हें व्हडतें भांडार घालां अशें म्हणटा. आनी त्या फुडें आमकां सांगता ह्या भांडार मनशाचे पदवेचो फळ न्हय, ताची पदवी देवा थंय आसा. भाव भयणीनो, आमच्यान म्हणूं येता हें भांडार ही आमची सृश्टी. हें भांडार आमचे आदीन केल्लो देवाचो चड मोलाचो तेवो. हो तेवो आमी आ सृश्टीक सोर करून तिची जतनायेन आनी फिकिरीन सांबाळ करूंक आज देवाचें उतर आमकां आपयता. आमचो मोर उगडासाचो पाप साहेब सृश्टी बाबतीन भोगोर भोगोर आमकां जागोयत आयला. आनी एक पावट तो अशें म्हणटालो, क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वी आर द स्टीवर्ड्स. डू नॉट प्रे ओवर इट. PREY. ही सृश्टी देवाचें आमकां व्हडतें देणें.
तिचे आमी सगळे राखणदार आनी सांबाळणार. तिका गिरासून खावं नाकात अशें म्हणटा. भाव भयणीनो, आमी घडये जायते फावट उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेस्वर वाचला. ह्या आवेस्वरांत आमकां देव मांदावळीन एक एक दिसा ती वस्त रोसता ताची खबर मेळटा. आनी आवेस्वराचो बरोवपी एक एक दिसाचो वावर सोमतोच बोगोर आमकां ही वोळ दिता. And God saw what he had made, and indeed it was good. आपणें केल्लें तें देवान पळयलें आनी खऱ्यांनीच तें बरें आसलें. आज आमच्या हातान घाल्ले सृश्टी संबंदी जें कितें मनीस करता तें पळयोवन तें बरें आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता काय. आज घरचे भायर आमचे दोंगर कांतयतात तेन्ना तें बरें आसा काय. आज आमचे भलायकेक गरजेचीं तीं पुरयान झाडां इस्पा भायर कातरतात तेन्ना तें बरें आसा म्हणूं येता काय. आज उदरगतीच्या नांवान फावो त्यो सवलती नासतना व्हडल्यो इमारती व्हडलीं प्रकल्प येतात तें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय. आज आमच्या कचऱ्याची घाण हे पवित्र सृश्टींत आमी वेतातूय शिंपडायता तें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय. आज आमचें उदक आमचो वारो बश्टावत वेता तें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय. भाव भयणीनो, आज सृश्टीचो बरो वासो विरगळून वेता आनी ह्या पासत आज पयले सुवातेर ही आमची बरो वाशाची यात्रा आमी सृश्टी संबंदी देवाचे रचने संबंदी चलपाची भोव गरज. आमचो गोंयचो साहेब बायोन फ्रांसीस शावेर सृश्टींत म्हणजे सोमदिरांतल्यान पयशिल्ल्या गांवांतल्यान जुंयार भोंवून बरो वाशाची बरी खबर ताणें परगटली. आपल्या मुणयारपणांक ताणें भांगार शिंगार व्हेलें ना, पूण हे सृश्टींत मेळटल्या दाना वरवीं आपलें उदार पसण केलें. झाडाचे सावळेक रावन ताणें भुरग्यांक तशें वाडलोल्यांक भावार्थाची स्वता शिकयली आनी परंपरा आमकां सांगता त्या प्रमाणे हांगा लागसारूच आशिल्ले शितोळ बांयचें तो उदक पियेलो, हें उदक तो न्हांवलो. ताणें मनीस रचणेकूय ही बरो वाशाची परगटणी केली, बरो वाशाचो यात्रेकार जालो. अदी करून पिडेस्तांक, कोडकारांक आनी एका ल्हान मेल्ल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक पर्यान ताणें जिवीत दिवन ह्या कुटुंबा सवें तो बरो वाशाचो यात्रेकार जालो. भाव भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकान 104 हें स्तोत्र मेळटा आनी तूंय हो स्तोत्रकार सर्वेस्पराक अशें मागणें करता. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें बिगडलोलें रूप नवें कर. जेजून सृश्टींत भोंवून मनशांक बरो वासो दिलो. सृश्टींतल्यो कुणां घेवन देवाच्या राज्याची बरी खबर मनशांक परगटली. झाडांचो उल्लेख केलो, दर्याचो उल्लेख केलो, दोंगरांचो उल्लेख केलो, शेतां भाटांचो उल्लेख केलो आनी ह्यो सांसपूं येता
दिसती पडटा त्या वस्तू वरवीं ताणें दुसऱ्यांच्या जिवितान बरो वास हाडून तो बरो वाशाचो यात्रेकार जालो. श्रिस्तीचो विरगून वेतलो बरो वासो नव्यान जिवाळ करूंक ह्या मिसांत भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमी मागुया.